आम्ही टीका उत्सव म्हणून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी 11 एप्रिल ते 14 एप्रिल महात्मा ज्योतिबा फुलेंची जयंतीपासून बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती पुराय देशभर तांच्यांनी सुरू केलो आणि जे वॅक्सिनेशन घेवपाक लोक भिताले आम्ही सरकारच्या मार्फत प्रत्येक ग्रामपंचायतीन वचून हो टिका उत्सव सुरू करचो म्हणून काल हायेस्ट वॅक्सिनेशन गोंयांत 10,000 प्लस पयले फावटी जाले. आमच्याकडे एट प्रेझेंट सफिशियंट स्टॉक गोंयांत अवेलेबल आसा. मोर दॅन 65,000 वॅक्सिनेशन डोस आत्ता अवेलेबल आसा आणि जरी म्हटलें जाल्यार आमकां फुडलें लागता तें वॅक्सिनेशन रोखडेंच मेळटलें म्हणून दोज वर एबाव 45 ज्या सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन PHCनी जाल्यार नियर बाय कॅम्पाचेर वचून घेवचें जेणे करून आमकां कोरोनाचेर जर मात करतले आसत जाल्यार वॅक्सिनेशन हो एक पर्याय आसा. आमी बाकीचे सगळे वॅक्सिनेशन दिलें सुद्दां घेतलें सुद्दां ताज्या उपरांत मास्क सोशल डिस्टन्सिंग आनी सॅनिटायझर हे विसरून चल्लां म्हणून वॅक्सिनेशनची गोंयांत कमी जावची ना हाची खबरदारी मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांवें घेतला.